ज्या जाग्यार एक्चुअली जो कॉन्ट्रॅक्टर फॉल्टी आहा पळय न्ही तो सुटचो ना. हांव परत सांगता, नाच हांचेर एक्शन घेतले 100% एक्शन घेतलो. एक्शन केन्ना जातली हें तुमी आमकां सांगशात? जाता तितके बेगीन जातली. म्हाका तें करपाचें ना. हांव थर्ड एजन्सी कडल्यान रिपोर्ट घेता म्हणून सांगलां. ऑलरेडी काम दिलां, एकटोय सुटचो ना. ऑलरेडी काम दिलां. फाटल्या 5 वर्सांक आनी कंपॅरिजन टू द अदर स्टेट वी आर म्हणजे मोर दॅन 80% तेंच्या पेक्षा आमी कामां घेतल्या. मेजर सिटी एरियेनी आसतली सिवरेजीचें काम मेजर ज्या पद्दत म्हणजे वी आर प्लॅनिंग फॉर अनदर 50 years म्हणून आमी केबल खंय घालूंकूच नासलो. आमी सिवरेज खंय घालूंकूच आमी वग्गी रावले. दादा रस्ते बरे सुळसुळीत करून वग्गी रावले. कांयच करिना. ना अंडरग्रावंड केबलिंग, ना नेटवर्क केबल, ना सिवरेज. रस्तो एकूय फुटचो नासलो. केल्ले आमच्याच सकयल. पळय हांव अशें ना, हांव मान्य करता काही जाग्याचे रस्ते जे आसा पळय न्ही ना थोड्याच म्हाज्या कडेन रिपोर्ट आसा. हांव एकूच PWD कडल्यान रिपोर्ट घेयना. हांव रिपोर्ट घेता म्हज्या ट्राफिका कडल्यानय घेता. हांवें रिपोर्ट घेता म्हज्या RTO कडल्यानय घेता. हांवें आतां एपॉयंट केल्या एजन्सी. सो त्या एजन्सीच्याय थ्रू रिपोर्ट मेळटलो. प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मेळ्ळ्या उपरांत ज्या जाग्यार एक्चुअली जो कॉन्ट्रॅक्टर फॉल्टी आहा पळय न्ही तो सुटचो ना. हांव परत सांगता. आनी तो इंजिनियरींग ना सुटचो म्हणून तुका सांगलें नाच 100% एक्शन घेतलो. कितें एक्शन कितें घेतलें? ब्लॅकलिस्ट तुका घेतल्या उपरांत कळटली. ब्लॅकलिस्ट हांव आत्तां सांगना. तांचे कडेन पयशे वसूल कितें जातलें खबर आहा? तें तुजें आतां हांवें जर गोमंतक टीव्हीक सांगलें न्ही ते थोडे जाण मागीर लोकांक सोदीत भोंवता. ते तेच्या पयलींच म्हाका येवन ना तो मातसो फुटलेलो हा मातसो हें जालो म्हूण सगळें जातलो. तुका जेन्ना घेतलो पळय न्ही तेन्ना तुकाच पयलीं सांगता. नायस ही एक्शन लोक रावतात. ही एक्शन जावपाक जाय. कारण आमी बाकीच्या राज्यांनी पळयल्यात खूब बरे रस्ते आसात. पावस इतलो पडून आमच्याय राज्यांत खूब बरे रस्ते आसा. थोड्याच जाग्यांचे रस्ते जे आहा पळय न्ही हे व्हांवून गेल्या. मेन पॅचीसचेर म्हणजे फॉर एग्जाम्पल जर सांगतलो हांव म्हणजे पणजे बस स्टँडाच्या फुडलो रस्तो म्हाकाय परिस्थिती खबर आसा. कारण ज्या पद्दतीन म्हणजे थंयसर स्मार्ट सिटीचें काम नासलें आमचें बट इतली ड्रेनेज सिस्टम सारकी नासल्या कारणान तो रस्तो भरून उरपाक लागलो. ताका ड्रेनेज सिस्टम सारकें करून तें उदक खंय तरी एके वाटेंतल्यान न्हंयन सोडपाची गरज आसा. बट तें सोडूंक ना म्हणून थंयसलें उदक बरोच वेळ वचना म्हणून काम केल्लें वयता थंयसलें. अशा पद्दतीच्या बॅड पॅच जे आहा पळय त्रास जातात रस्ते म्हणून हांवें म्हटलें आमी बॅड पॅच आयडेंटिफाय केल्या. आनी फाटलो जर कंटिन्यूस ह्या दिसांनी तरी कंटिन्यूस पावस पडलो नाजाल्यार आतां कॉन्ट्रॅक्टर आनी इंजिनियर दावाच सुटलेले आसा आपूण केल्ल्या रस्त्यांचेर. तो बेगीन परत एकदां रिपेर. एक्शन केन्ना जातली हें तुमी आमकां सांगशात? जाता तितके बेगीन जातली. कशें आसा अनलेस एंड अंटील रिपोर्ट म्हज्या हातांत मेळना तो ऑफकोर्स रिपोर्ट करता. कोण करता? प्रायवेट एजन्सी रिपोर्ट करता. दुसरी एजन्सी जेंकां म्हणजे जे एक्सपर्ट्स आसात हातूंत ते रिपोर्ट करतात. इट इज नॉट ओन्ली दॅट हांव परत म्हणजे PWDच्या एक्झिक्युटीव इंजिनियरांत काम PCक तपासूंक लायना. तो एक वेळ तेजें बरेंपण आसल्यार बरेंच म्हणटलो तो. म्हाका तें करपाचें ना. हांव थर्ड एजन्सी कडल्यान रिपोर्ट घेता म्हणून सांगलां. ऑलरेडी काम दिलां. एकटोय सुटचो ना. ऑलरेडी काम दिलें.